बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, कोटेपण, वनबावार्थीपण पयस केलें देखून सर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनी हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्रो आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां करी. आमेन. सर्गीच्या बापा जेजूच्या नांवान हांव हें मागणें करतां तुका. म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां कोवीड पिडेंतली राखून सांबाळून दवर, सगळीं दुयेंसां तांची बरीं कर आनीक अडचण्यो तांच्यो सगळ्यो मेकळ्यो सुटाव्यो करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 10 तारीख फेब्रुवाराची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ आयकलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान करतात म्हणून. आमेन. जॉन 15:26 हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शेराती पाठयतलो, तो बापासून निपजता आनीक देवा संबंदी सोत उगटापे करता तो आत्मो. आतां जेजू क्रिस्त स्वर्गार वयतच एक शेराती पाठयतलो, तो बापासून निपजता, तो सर्गीच्या बापा कडसून येता. तो एक जिवो मनीस कोणाच्या वस्तुरेच्या आदारान येयना. तो जे पर्यंत जेजू येयला तेशें करून ना. जेजून म्हणलें हांव एक शेराती पाठयतलो फ्युचर टेन्स, स्वर्गार वयतच. शेराती म्हळ्यार कितें? तुमकां आदार दिता तो, तुमचे सांगाताक आसत तो, तुमकां गोठाय दिता तो, तुमकां कितें बरें वायट तेजेर तुमकां चिंतूंक आनीक बरें आहा तें करूंक आनी वायट आहा तें सोडूंक तुमकां सोजमण दितलो तो. म्हळ्यार कोण? देवाचो एक जोण. कोण? आडा मासाचो मनीस न्ही. आडा मासाच्या मनशान शेराती जावपा जायना. आमी फकत टिचर, आमच्यान फकत दुसऱ्याक शिकोवपा जाता. जें जेजून केलां तें आमी कोन्न दाखोवपा जाता. केदोणा जेदना हो शेराती कोण? पवित्र आत्मो हो शेराती म्हणटाय तो. जेदना तूं पवित्र जालो, कातोलीक दुसरो पवित्र जावपा जायना. जेदना कातोलीक पवित्र जालो तेदनाच हो पवित्र आत्मो आमचे भितर येतलो. तेदनाच की आमकां हो देव, खरो जिवो देव आमचे भितर आसतलो. तेका लागून आमी देवाचे भाशेन सगल्यो वस्तू आमी करतलीं. हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शेराती पाठयतलो. कोण? मनीस न्ही. उगडास कर तुमकां पोतपोतून. कोण तुमकां सांगत शेराती आजून येयलो ना, हो जेजू इसरोलो धाडपाक ना. तो बापासून निपजता आनीक देवा संबंदी सोत उगटापें करता तो आत्मो. आत्मो येता, आत्मो. इंग्लिशीन सांगो तुमकां सारकें. द स्पिरीट, आत्मो, मनीस न्ही. तुमकां लोक सांगत हो मनीस येयलो, तो मनीस येयलो, असो जेजून धाड म्हणलो तो हो ना. आनीक मनशाक देवान आनीक
मनशाक देवाचें सोजमणी घेवपाक और देवाचो गूट सांगोक मनशाक धाडपाची गरज ना. जो एक निमाणो देवाचो प्लान आसलो संवसारांत मनशा कुळाक साल्वार करपाक, तो जेजूचे वरवीं देवान शाती पावयलो. आनीक जेजूच्या फाटल्यान कोण येवपाचो ना. जेजून सांगिल्लें आपूण तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो, आत्मो, मनीस न्ही. कोणें तुमकां सांगिल्लें हो येयलो तो येयलो म्हळ्यार तुमी तांकां हें वाचून दाखोवंय. ते तुमकां घोडये एक उतर सांगतले मुखायलें आनीक सगळें हातले आनी म्हटलें असो हो मनीस जेजून धाडलो म्हणून. मनीस धाडून आमकां कांय फायदो ना. कित्याक हो शेरांतय आमचे भितर रावता म्हळ्यार देव आमचे भितर आसता, जे परी आदाम आनीक एवेचे बाराबर तांचे भितर देव आसलेलो. जेन्ना तूं पातक कोता देव भायर सरोन वयता आनीक हो देंवचार तुजे भितर रिगता. जुदासाचे भितर देंवचार रिगोन आसलो. कित्याक जुदास चोरतालो, चोर तो बरयलो आहा. चोर आनीक नागोवणो बरयलो आहा बायबलाचेर. चोर जुदास बरयलो आहा. मारे गुगल सर्च कोरे. बिकॉज जुदास वॉज अ थीफ. तर जे मनीस कितें तूं पातक करीत, तूं एक पयसो चल्ल्यार तूं पातक, तूं पातकी, चोर, फॉर्मण एकूच. संवसारांत तुका वायट जियेता आसतना तें तूं चोरता, नागयता, सोतायता तें तूं खावपा पावना. ना म्हूण तुगेलीं बायल भुरगीं, ना म्हूण तुगेलीं नातरां पोतरां पिळगी खावपाक केन्नाच पावपाची ना. तुगल्या त्या वायटाक, तुगल्या दुयेंसाक ते लागून तूं पिशांच्या सुण्या भाशेन मोडटलो. कितें वायट तूं चोरता, कितें वायट कोत्ता देखून जाल्यार, कितें वायट पळय तूं लोकांक शिकयता, दाखयता, तुगेली कला म्हूण दाखयता, तें सगळें एशको मरपाचें. कितें जावं तें. हांवें चोरयेचें तुमकां उदाहरण दिलां फकत. तूं म्हणचें ना हांव कोत्तें सारकें, हांव लोकांक बुद्द दिता. ना. तूं तो लोकांक बुद्द दिता जेजू भाशेन दिव. कोणूय जावं तो. चेडूं, बायल, भुरगें, नेणटें, जाणटीं कोणूय. ताका लागून तुमकां सांगता हो व्हिडिओ शेअर कोराय जाती तुलो. सगळे कातोलीक आमी साल्वार कोरया गोंयच्या. हें सगळें वायट चलना. पोजोळपण पडेन जें चलना, पोजोळपण, हें सगळें पोजोळपणाचें दुसरें. जेजूचो एवांजल सोडून सगळें पोजोळपण जें बेबद्यांक आनीक जे वायट हेका सांपडल्याय ते, वायट वस्तूंक पडे सांपडल्याय ते तेणी करपाचें सगळें. तर आमी हें सगळें बंद करपाचें. जें आमच्या कातोलीक गोऱ्याब्यांनी पळय भितर सरलां आनीक कातोलिकांची परंपरा म्हणटाय ती आमी हें सगळें आमी नाटक करपाचें, नपयत करपाचें, हेका आमी बॅन करपाचें. हेका आमी साथ आमगेलो आनी सांगात दिवपा शिरीपणा. तूं कितें कर, कितें वायट चोय, जेजूगे खबर सोडून तूं कितें चोय, तुगे जालें वाट लागली तुगे जिविताची. तुगेलें तशेंच तुगेले फामिलीची आख्खी सगळीं काबार, फिनीश. तर हिंगा आमकां जेजू बरे भाशेन सांगता सारकें उगटापें कोन्न. आतां कुड्ड्यां देखून आसूंक कोडटा बोटाचे चोयन, कुड्डे आचताय पूण हे दोळे आसलोले आसूंक कोडना. ते म्हणटाय जेजू देव न्ही आनीक हो कोण वतमो येता म्हणलो तो कोण मनीस येता आनी कितें सगळीं फकाणां. कुड्ड्यां देखून आतां आसूंक कोडटा. कुड्ड्यांक कोडटा शिकयताय. कुड्ड्यांगे इस्कॉल आहा हिंगा UK जायतीं. कुड्ड्यां देखून आसूंक कोडटलें. कुड्डी सांगतले कितें बरयलो आहा तें. पूण हे पळय चोर, हे घातकी पळय आहाय ते आमकां प्रश्न करपा येताय, फोटींग मनीस सगळे, तेंकां आसूंक कोडना म्हूण दाखयताय ते. बरयलो आहा बायबलाचेर.
ते म्हणटाय कोण मनीस येतलो जेजू देवनी आनी कोण येवपा आहा असो खबरोत कितू सोंपी बरयलो आहा तेचोय तो येतलो तेदना स्वत उगडापें करता तो वत मो धाडटो म्हणलोलें जेजून आनी हे पिशे आहाय ते सांगताय आमकां मनीस येतलो आमी मनशां रावताय हिंगा सारकें साप साप बरयलो आहा हांव बापाक कडसून तुमची अशी एक शेराती पाठयतलो देवागे उतर केन्ना हास अशी पोंड ना तें आनी जेजू डायरेक्ट देव उलयला पोन्ने कोरारान देवान सांगलोलें प्रोफेतांकडच्यान की एक भुरगो आंकवार मोरयेच्या कुसम्यान जल्मतलो आनीक ताका नांव जेजू म्हणून दितले तो सोरवंडार जातलो तो शिकयतलो तो देवा कडसून येयला तो सगळें तो मोत्तलो कोय सोंसतलो आनीक तिसऱ्या दिसा जिवन जातलो सगळें बरयलो आहा आनी हांचो हिंगाय बरयलो आहा हे पळय कोण फोटींग पळय मनीस आहा हे फोटकी रे तांकां तेंचे दिश्टी पडना हे सगळे दिश्टी पडटा बायबल जाणाय म्हणटा बायबल स्टडी केल्या सगळें सांगताय पूण कितें हें चुकयताय हें हाताय हें लिपयताय सांगनाय कितें तें खबर आहा कातोलिकांकूय खबर ना म्हणून ओ दुसरो पळय दुसरे क्रिस्तांव पळय लोक ना तांकां खबर ना बायबलाचें कितें तें म्हणटा इतलें बरयलो आहा जालें काबार हीं उतरां हाताय हीं उतरां लिपयताय हीं उतरां सांगनाय आनीक देवा संबंदी सोत उगट्यापें करता तो वतमो सोत उगटापें करता तो वतमो आनीक सुरवातेक तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो कोण पवित्र आत्मो आनीक सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात पवित्र आत्मो कितें म्हणटा जें हांवें करून दाखयलां तें पवित्र आत्मो कोतलो आनीक आमी जो पवित्र कातोलीक आहा तोवूय जेजूचो गोवाय जातलो म्हळ्यार पवित्र आत्म्या उद्देशी आमचे कुडींतल्यान आमच्या नांवांतल्यान तें घडोवन येतलें तियागो जेजूचे भाशेन कोत्ता आनी कोण जेजूचे भाशेन कोत्ता तुमगे नांवान तुमी म्हजे साक्षी जातलेत म्हळ्यार नांवान कोणाचे देवाचे साक्षी कोणा जीत मारपाचो आनी हेजे तेचो साक्षी न्ही ही शिंकोण देंवसरा गेली वायट पोजोळपण सगळें देंवसरा गेलें हें बेबद्यां फुलोवपाचें हें पिशां फुलोवपाचें हें सगळें बेबद्यां गेलें बेबदी म्हळ्यार कोण देंवचार जो सोर पिता तो देंवचार आयकाय बरें कोन्न तेजे भितर देंवचाराचो सोऱ्याचो आल्कोहोलीक स्पिरीट आहा तेजे भितर देंवचरा गेलो तो तुमगेलो घरांत मामा डाडा ओर भुरगीं कोण पिताय जाल्यार तांचे भितर देंवचार आहा एक न्ही चोय दुकराचे जेजून कितू देंवचार सोडले ते बायबलाचें आहा 2000च्या वयर बरयलो आहा तर पित तेजे भितर कितूले देंवचार आसतले ते चोय सोर पित तो सोर जावं लोकल माडाचो काजू फेणी कितें जावं ओर चेडूं बियर मो पिताय वायन मो पिताय कितें जावं ती सगळीं देंवचारां सारकें हितून आनी दुबाव ना कित्याक जेजून म्हणलां म्हजे साक्षी जातले तुमी सोर पीन वायन पीन हें पीन साक्षी जातलीं मागीर म्हणटाय भुरगीं जात आसतो मेलीं भुरग्यां डिफेक्ट येयलो भुरग्यां कॉम्प्लिकेशन आहा सांगिलां दोतोरान ताका एबॉर्शन केलें बरें एबॉर्शन करयाय हेंचो हे हो तो निकाल तुम जेजूचे साक्षी जायना ही जेजूचे साक्षी न्ही ही देंवसरा गेली साक्षी आयकाय बायलां चेडवां ल्हान चेडवां भुरगीं इस्कला वयताय कॉलेजी वयताय तुमी म्हाजे ह्या सोऱ्या सिगरेटी लोबदोताय आनी ड्रग्सां लोबदोताय हो तुमगेलो परिणाम सगळो वायट रिजल्ट सगळो वायट
हितून आनी बरेपण कांय ना. सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. कोणाचे उद्देशी? पवित्र आत्म्याचे उद्देशी. जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येयलोल्या उपरांत आयल्या नंतर तेज्या पयलीं आमच्या जेजूचे साक्षी जावपा जाय न्हय. जो कातोलीक वायट कोता तेज्यान जेजूचे साक्षी जावपा जायना. त्या कोडे कांय जायना. तो फकत पिशाचे सुण्याचे भाशेन एका तेका घांस मारून भोंवता. हिंगा थिंगा रितीरा एका तेका धांवता. रितीरा कितें वचप? पेकोड मेळों वचप न्ही रितीरा. रितीरा म्हणटाय ती आपल्याचें जिवीत न्हवसरून आपण जे बेबदिकायेक लोबजोला, सोऱ्याक लोबजोला, ओर सिगरेटीक लोबजोला, पोजोळपणाक लोबजोला, ओ वायट विचांक लोबजोला, लोकांक सोतायता, हें बरें करूं रितीरा वचप. रितीरा दुयेंस बरी करूं वचप तें कितें हॉस्पिटल? दुयेंस बरी करपाक हॉस्पिटलांत वचपा जाय. आयकाय, तुमी दुयेंस बरें करून रितीरा धांवताय तीं. कोणागे दुयेंस बरें जालां? 1000 लोक गेलो म्हूण तूं रितीरा. म्हयन्या धोरया आमी. एकल्यागे पूण दुयेंस बरें जालां? एकल्यागे जालां? तर रितीरा वचून फायदो कितें? रितीरा वचप म्हळ्यार रितीर म्हळ्यार कितें? देवाच्या उतराची सोजमोणी तुका दिताय ती तुज्या जिविताक लाय, तुजें जिवीत न्हवसोर. थिंग गेल्यार सोर सोडटलो म्हणटाय ती फकाणां. मुगे फ्रेंडागे पायक देखून येयल्लो बेबदो. थोडे म्हयने बरो आसलो एक 2 म्हयने परतून कोमेस. सोर सोडलो आनी कितें सिगरेट सोडली रितीरा वचोन ती फकाण ती. तूं तुगे जिवीत न्हवसोर ना जाल्यार हो वायट आत्मो तुजो भितरलो कितको वयतलो? 1 आनी 2 न्ही, ती हजारान सांगिल्लें तुमकां. तुमी सगळ्यां भोगसून सगळ्या माये मोगान चोल न्हय जाल्यार हो वायट आत्मे वयतले खूंय. आनीक जेन्ना तूं पवित्र जालो तेन्नाच तूं जेजूचो साक्षी जातलो. तेन्नाच तूं खरो कातोलीक जातलो. कातोलीक हिंग येता कातोलीकपणाचोय. कातोलीकपण म्हळ्यार कितें? हांव जेजूचो साक्षी धरोम न्ही तो. धरोम म्हणटा तेका कायदे नेम हें हाय नाका तें हाय नाका, हेसो घानाका तेसो घानाका, तुगेलें हें दाळापी तें दाळापी, आनीक तूं हे भाशेन न्हेसपा जाय ते भाशेन न्हेसपा जाय. हेका म्हणटाय धोरोम, नेम आनी कायदे. तो आनी मिलिटरी रूल एकू तो. तितू मोदें गव्हर्मेंट रूल म्हणटाय तो, आनी धोरोम एकूच. पूण कातोलीकपण कितें? कातोलीकपण जेजूचे आमी साक्षी जावपाचेत. आमकां फकत पवित्र जावपाचें, पवित्र रावपाचें. तेजे भायर आनी आमकां कायदो ना. खावपाचो, न्हेसपाचो, उठपाचो, न्हिदपाचो, दाळ्यान उठपाचें, उज्यान उठपाचें, कोण हेका चोवपाचो तेका चोवपाचो, हेजे पांय पडपाचें तेजे पांय पडपाचें आमकां कांय ना कातोलिकांक. हेका नमस्कार करपाचो तेका नमस्कार करपाचो कांय ना आमकां कातोलिकांक. फकत आमी जेजूचे साक्षी जावपाचेत. हेका म्हणटाय कातोलीकपण. आनी साक्षी तूं केन्ना जातलो? जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना. ना जाल्यार तुमी साक्षी न्ही. कोण तुमचे बोले येयना दुसरो, जो दुसऱ्या धर्माचो लोक आहा जो कातोलीक ना, वो दुसरे क्रिस्तांव आहाय जे कातोलीक नाय, तेंची दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट खोटेपण अनबावार्थीपण आनीक पोजोळपण हें तें कितें पळय त्रास आहाय तेंकां आहाय, ते बरें करून तुमचे बोले येयल्याय? ना. कित्याक? तें खबर आहा तुमचे कडेन कांय जायना. कातोलिकां कडेन कांय जायना. तेका लागून कोणें तुमचे बोले येयना. ते म्हणटाय तुमी आपल्याचेच भाशेन. तुमी जेजूचे साक्षी कांय दिनाय. जेजून थंय साप साप सांगिलां, तूं जोरी तर पवित्र आहा, पवित्र आत्मो तुजे भितर येतलो.
आनीक तुमी म्हजे साक्षी जातले. कातोलीक तर साक्षी तर जाय न्हय जाल्यार कातोलिकांनी कितें सगळे इफेरनात. मुगे हेर प्रिचींग आयकाय, सगळे प्रिचिंगाचें हांव सांगोता. आनीक तुमगेले आतां पिळगेक भुरगीं आहाय जाल्यार तुमगेर काजार जावपा तुमी आहाय. तुमकां बरे भाशेन काजारी जिवीत तुमगेलीं भुरगीं बरे भाशेन जायन बरे भाशेन वाडोवं जायी जाल्यार दोळ उगोडाय. तुमगेलीं भुरगीं ल्हान आहाय जाल्यार तेंकां शिकोवयाय हें. तर आमी जेजूचे साक्षी जावया सगळे कातोलीक म्हळ्यार सगळे कातोलीक पवित्र जाया. आनीक हें तोळें करून दवरलां, सगळें वायटाचें तोळें करून दवरलां गोंया. तें आमी जेजूचे साक्षी जायन सगळें देवाचे कृपेचें गोंय आमी करया. भांगाराचें गोंय करूं वचनाकाय. भांगार हिंगा उरपा तें संवसारां. तुमगे काशिवां देखून आयलें जाल्यार तें वयर पावपाना. तुमचे घोंडे देखून बांदून तो तुमकां पुरले जाल्यार तें स्वर्गारी वचपाना ना इफेरनातूय वचपाना. भांगाराचें गोंय हिंगा उरतलें. तुमगेलो वायटाचो पोजोळपणाचो ओतमो इफेरना वयतलो. तर आमी जेजूचे साक्षी जाया. सगलो लोक आमचे घरा कडेन लायन लागली सगल्यांगेले एकल्यागले न्ही. सगल्यांगे घरा कडेन लायनी पडटल्यो आमगेल्या कातोलिकांगेल्या. म्हाका हो प्रश्न आहा, तो प्रश्न आहा, हो बरो ना, तो बरो ना, हेका कोवीड जालां, तेका कॅन्सर जालां, तेका फातरां जालां. ती डायलासीस कोताय. दोतोरान सांगिल्लें एक किडनी फेल जाल्या, एकी किडनीचेर चलोता. दुसरी किडनी तेका स्टार्ट मारया. दुसरी किडनी स्टार्ट कोन्न दिया. 100% गॅरंटेड. दोतोर सांगता एक किडनी फेल जाल्या, एक किडनीचे काडटाय ते काडन दी मो दीस. दुसरी किडनी न्ही, एक किडनी घालया तेका आमी. कितें कोन्नू? देवाच्या नांवान आज बोडव्यांदो नवी किडनी हाडयाय आनीक आचे कुडीन तुमी घाल्याय. काबार. बायबलाचेर बरयलो आहा. द एंजल्स हार्कन टू द वॉयस ऑफ गॉड. जें तूं देवाच्या नांवान आज बोडव्यांक सांगता तें तें आज बोडवे कोताय. सगळे आमगेले स्पेर पार्ट्स देवान आज बोडव्यां कडेन दिलोले आहाय. तूं जेन्ना आज बोडव्याक सांगता देवाच्या नांवान तेन्ना ते हाडून तुगेले कुडींत नवे स्पेर पार्ट्स घाताय. तुगे कितें फेल जालां, किडनी फेल जाल्या, पॅनक्रिया फेल जाल्याय, ओर हार्टा बुराक आहा, नये हार्ट घाल, कितें जाय तें सांगाय तुमकां. पूण पवित्र जावाय पयलीं. तूं बाजरां वयताय तेश कोन्न शॉपिंग कोन्न येताय म्हणच्याय तुमी. ना. पयलीं पवित्र जावपा जाय. देवागे तर तुका कितें भाग मेळटलें, देणें मेळटलें, नये पार्ट मेळटलो बॉडीक. जाल्यार पवित्र जावपाचें. आनीक तेज उपरांत आमी देवाचे साक्षी जातले. म्हणटकीच आमकां ही मिलाग्र जातली आनीक लोकांक कळोन येतलें की आमी देवाचे साक्षी आमकां ती मिलाग्र जाल्या. तर हे भाशेन जेजू म्हणटा देवाक महिमा मेळटली. बेस्तें प्रेज द लॉर्ड हें हालीं आयदोण तर धाडायलें जाल्यार आवाज येता धाडायलें जाल्यार. एक बुश घेयाय ना जाल्यार एक स्टिली कांसूल कितें घेयाय आनी धाडायाय. आवाज चड येता. ते भाशेन आमी आमगेलें हें प्रेज द लॉर्ड आनी हें तें रितीराम वचोन आमी बरी जावपा वयताय आनी देवा आमी वाखाण दिताय म्हणटाय. होर्सां व्हडले ताड्यान बोवाळ मारय म्हणटाय. जेजू जेजू बोवाळ मारय म्हणटा. होर्सां जेजू आयकतो म्हणटाय. जेजू भेर जालात. होर्सां बोवाळ मारून जेजू भेर जालात. देवान सांगिलां आपल्या खबर आहा तुमकां कितें दिवपा तें. माग नाकाय देखून. मागपा देखून आमकां गरज ना कातोलिकांक. जेन्ना तूं पवित्र जाता तुगे कुडींतलीं दुयेंसां सगलीं बरी जाताय. मागपा गरज ना. हेतू सोंपेपण आहा कातोलिकांक. जॉन 16 वळी 1 तुमचो भावाट
दोन दोल ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. तुमचो भावार्थ दोन दोल ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. जेजू कितें म्हणटा, तुमगेलो भावार्थ आल ना जावपाक हें हांवें तुमकां सांगलां. तीं तुमकां देवस्थानांतलीं भायर आयतलीं. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जीं कोण तुमकां जिवेशी मारतात तीं आपूण देवाची भोक्ती करतात म्हूण समजतलीं. आदीं ज्यूस लोकांक तेंगेले 613 कायदे आसले ज्यूस लोकांगेले. आनी हे जेजूगे 10 दोरया आमी मोइजेसा गेले देवान दिल्ले ते मोइजेसा आज देखून आहाय ते 10 मांदामेंत. तर 613 ज्युसांगेले कायदे. एक कायदो मोडलो जाल्यार तुका भायर आयलो नाजाल्यार तुका गांवांतलो भायर घायलो. देवस्थानांतलो भायर आयताय नाजाल्यार गांवांतले भायर घाताय आनीक तांकां मागीर दुसऱ्या नांवान तांकां पाचारताय भायर आलोले मनीस म्हणून. आनीक जेजू म्हणटा असलो वेळ आतां पावत येयलो जेरुजालेक त्या दोणां इस्रायलाक की लोक जेजूचेर भावार्थ दवरपा लागलो. आनीक तेका लागोन हे फारिजेव आनीक धर्मशास्त्री हे लोकांक त्रास पिडापीड दिताले की आपल्यागेले पडे देवस्थाना कायदे आहाय ते माननाय आनीक तेज्या बाराबर चलनाय म्हणून. की जीं कोण तुमकां जिवेशी मारतात तीं आपूण देवाची भोक्ती करतात म्हूण समजतलीं. आतां जायत्या कातोलिकांक ओ क्रिस्तांवां देखून चोयाय तुमी पेपराचेर येतात जीत माताय कित्याक ते देवाची खबर परगडटाय म्हणून नाजाल्यार तेंचेर इल्जाम घाताय की तेणी तांकां हॉर्सान कॉन्वेटेर कोन्न कातोलीक केले ना क्रिस्तांव केले म्हूण. हें आजून घडटा आनी तांकां सोदा की तुमकां जिवेशी मारतात तीं आपूण देवाची भोक्ती करतात म्हूण समजतात कोण वो आतां पळय लोक क्रिस्तांवांक दुमाळो दिता, क्रिस्तांवांक जीत मारता, क्रिस्तांवांक सोतायता, क्रिस्तांवाचेर फाल्स केस घाताय, तेंगेल्यो पासपोर्ट्यो मागीर आडायन दवरताय तांकां भायर वचपा मेळना, तेंगे पोटाचे पांय दवरताय क्रिस्तांवांगेल्या. तेंक स्वता ते तेंगेली देवाची भोक्ती कोताय म्हणून तेंगेली. एसोलें पळय कोताय तो देव न्ही तो देंवचार. दुसऱ्या पळय मार मुट्टा धर्मा लागून जीत मारी मुट्टा तो देंवचार तो धर्म न्ही तेंगेलो तें देंवसरा गेलें. देव कोणाक जीत मार म्हणून सांगना, देव मनशां रचिता खूद. देव खूद रचिता तेका जीत कोण मारतलो देव मारतलो ना तांकां देंवचार मारता. तेका लागून तुमी कातोलिकां देखून सदां सांगता की कोण मनीस बेगीन मेलो, नेण्टे पिरायेर मेलो, आताक एक्सिडेंटान मेलो, अपघात जावन मेलो, कोणें शूट करून मारलो, कावंटर एटॅकां मेलो, वो भुकंप जावन मेलो, ओर कसली दुर्दशा जावन मेलो जाल्यार तो इफेर ना म्हणून हें चोय तें. जीं तुमकां जिवेशी मारतात, जो मनीस बेगीन मोत्ता देवाचें काम करिनासतना तो बेगीन मोत्तलो देवाचें काम करिना तो. आनीक तीं सगळीं इफेर ना वयतलीं बेगीन मोत्ताय तीं. आनीक एसोले मनशांक पळय मारताय ते देवाचें काम कोताय तांकां मारून जायते आतां आमगेले इगोर्जींत मारतीर म्हणून सांगता आहाय
तांकां दुसऱ्यांनी मारले जिते, जे कातोलीक नासले तेणी तांकां जिती मारले. तर हो तेंगेलो देव न्ही जिती मारूंक सांगप, तो देंवचार जो झुजां गेर्रां मारामारी कोता देवाच्या नांवान कोताय म्हणटाय ते, पूण तांकां ते देंवचारा मानताय, देव दुसऱ्या मार म्हणना. देव म्हणटा सगळ्यांचो मोग कर, सगळ्यांक आदार दी, सगळ्यांक वयर काड, सगळ्यांक पवित्र कर, पवित्र कर. तर गुगलाचेर मान चोयाय, कोण कोणा मारताय, कितको मारपाचें सगळें मेळटा तुमकां, चॅक कराय. सारकी नालायक कातोलीक जायनाकाय. बंद करया, फाल्यां हिंगा कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार करया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें करतां तुका, मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक, थिओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फॅमिलीक, कॉलेत आनीक ताजे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक, जेसी आनीक ताजे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताजे फॅमिलीक, पियादा दिवाज आनीक तिजे फॅमिलीक, मोरियान आनीक तिजे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताजे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. सगळ्यांक कोवीड पिडेंतली पयस दवर. कोवीड पिडा तांची सुरशिल्ली पयस कर. तशेंच तांची सगळीं चिंतना तूं शांती पावय. आनीक अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, डायलिसीस, तकलेन आवट जालें ती, पिशी जालें ती, मेंटल जालें ती, तकलेन सुडलें ती, तकलेन बेरयलें ती, उगडास उरना ती तकलेन, हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. आनीक जे कोण काम करता तांचें काम राखून सांबाळून दवर. तांचो पगार वाडय, तांचो पोस्ट वाडय. तशेंच जी कोण नवे मेंबरां काम सोदतात घरांतलीं, तांकां बरें व्हडले कंपनींत जायत्या पगाराचें काम फावो कर. आनी कोवीड पिडेक लागून जे बेकार आसात तांकां काम ना, तांकां परतून तूं कामार प्रमोशन दीन, पोस्ट दीन, पगार वाडोवन तांकां परतून तूं कामाचेर सोडय. आनीक हीं सगळीं अजापां मिलाग्र्यो तांच्या जिवितांत जाले त्यो पळोवन तीं पवित्र जावन जेजूचो वार फुडें व्हरतात. फुडें व्हरूंक तूं तांकां फावो कर. आनीक तुजी तांकां पवित्र जावपाक कृपा आनीक तुजो आशिर्वाद तांचेर तूं दवर. ही मागणी तुका करता स्वर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.